Monsoon has been active over Goa for the past 48 hours, and out of the 13 stations we are getting rainfall reports. 6 stations have reported heavy rainfall. Heavy rainfall is the classification of rainfall which reports more than 6 centimeters, more than 7 centimeters of rainfall in 24 hours. That actually 2 stations reported even a higher classification of rainfall, that is very heavy rainfall, that is beyond or equal to 12 centimeters of rainfall in 24 hours. And this particular warning, that means very heavy rainfall warning, which is called an orange alert, is there for today and tomorrow as well. Highest amount of rainfall was reported from Sangem, which is 146 mm, that is approximately 15 centimeters of rainfall, which comes to very heavy rainfall category. Then second was Kapem, which reported 13 centimeters of rainfall. उटंगाराच्या पावसान शारांतले रस्ते बुट्टेन उदका पोना. उदक घरा दुकानांनी घुसले. 2 दिसांच्या उटंगारान गोंयभर वता वता थंय ही परिस्थिती. आता जवळ 8 ते 9 वर्सांनी आमकां सेम प्रॉब्लेम आता. कितें जाता? हे अशें उदक येता, गटार निवळ जायना आनी आमची मेन लायन जी आसा वचपाची उदकाची ती लायन चॉकअप जाल्ली आसा आनी तो लेवल वयर आसा, हो लेवल सकयल आसा. फुडली पायप आनी जे मदीं जे पायप घाल्ले आसा ते बारीक आसा, ताका उदकाचो फ्लो जायना आनी तातूंत बाटल्यो सगळी वेळांनी जे उदक जितलें येता तितलेंय उदक चॉकअप जावन उरलां. हांव एवरी इयर हांव आनी गाणेकार वतात, हाका मेयरा मेळटा, सगळे कोण कावन्सिलर कोण आसा आनी तांकां सगळ्या वचून मेळटात, कोण कांय करना. हर पावसात वर्षाचो असा प्रॉब्लेम चालू आसता. आमी खूबदां सांगले, गोंय पाणी भरता, म्युन्सिपाल्टी सांगले, PWC सांगले, तरी तेंच्यांनी कोणी तेजेर विचार करूंक ना. तेका लागून वर्साक वर्स चालूच आसता आनी आमच्या शॉपात बी पाणी भरतात वर्साच्या वर्साक. म्युन्सिपाल्टीन अजून काय म्युन्सिपाल्टीक 2दा आमी दिले, गुरू पहिल्या वर्सा दिले, तेच्या पहिल्या वर्सा दिल्ले, येयले पळयले ना करया म्हणटात आनी सोडून दितात. पाणी आमचे सगळं ब्लॉक जालें कळ्ळें मरे. ते वाठाराचेर तें कांय करूंक शकना कळ्ळें मरे. आमकां आमदार कोणी कांय करूंक शकना, कित्याक कोंकण रेल्वे सगळें पॅक केल्लें आहा वाट आनी कोंकण रेल्वे आपले ट्रक आसता आमचे रोड उदकाचे वयल्यान तें पाणी हें व्हरता, ट्रक व्हरता म्हणजे तें सगळें पाणी हें सकयल गेल्लें आहा कळ्ळें मरे. तें सकयल गेल्लें आहा म्हणून तें तुका पाणी ब्लॉक जालें आहा आनी पाणी देंवता आनी अर्द वर जाल्यार पाणी देंवता. म्युन्सिपाल्टी लास्ट आमी कावन्सील मिटिंगाक आमी सांगलेले WRD कडल्यान आमकां JCB दिवन सगळे नाला बिला क्लियर करपा जाय. म्हागेले एरिया भितर वॉर्ड नंबर 20 भितर 4 ते 5 नाला लागता. एक तर कुडचडकर हॉस्पिटल ऑपोजीट सर्वीस स्टेशन मारीबांद थंय ESI कडेन प्लस रावंड कोणाक 2-3 नाला लागता. थंय सुद्दां JCB हाडले, WRD आयले, बेश्टे वयले वयर करून गेले, जे वेवस्था करपा जाय ती करूंकूच ना. आनी आमचे मेन कित्याक कोड ऑफ कंडक्ट जावन आनी आमचे लेबर आहा ते उजो संकड्यार लागून सगळे वाट लागले. 1.5 म्हयनो आमकां लेबर मेळूना. आतां सुद्दां लेबर टायमार येना, कित्याक लेबर सुद्दां शॉर्टेज आहा. ते कारणान आमकां लेबर सुद्दां सारके वेवस्थीत मेळना. बानोड्या बोकाड भागात नाले आनी गटारां तुंबल्यात. रस्त्यार उदक भरून घरादारांनी. मडकय गेल कंपनी कडेन रस्त्यावेल्या उदकाक चोरूच मारिल्ले ना. रस्त्याचे दोनूय वटेन वॉकिंग ट्रॅक केला. उदकाक वाट नाशिल्ल्यान निमाणे वॉकिंग ट्रॅक फोडून वाट करपाची परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.